आज आम्ही अध्यक्षाक सगळे आमचे सेंट्रल कमिटी आणि तालुका कमिटी सगळे मेळून आमी मेळपा येयल्ले त्याच खातीर की परत एक फावटी खंय तरी तुमी आदरणीय आमचे गृहमंत्री आसा देशाचे त्यांचे अपॉइंटमेंट घेवन आमचे डेलिगेशन तितले बेगीन घेवन मातशें वसात थंय आनी आमचे विशयी जो अंतिम निर्णय घेवपाचो आसा तो घेया. पयर आमी सीएमाक अशेंच मेळ्ळे, सीएमान आमकां आश्वासन दिल्लें आसा आनी ताका लागून अध्यक्षाकय आमी रिक्वेस्ट करपा येयल्ले कित्याक आमी खुबशे आमच्या गांवांनी मिटींग चालू आसात, 52 मिटींग जाल्ले आसात, तालुक्याची मिटींग 4-5 मिटींग जाल्ले आसात, फुडली शेनवार येता आनी मिटींग आसात आनी प्रत्येक कडेन जे वातावरण इतले आमचे हे जाल्ले आसा की अस्वस्थ अशे लोक जाल्ले आसात आनी आमकां आमच्या समाजाच्या बांदवांक म्हणटा अशें सांगपाक कन्विन्स करपाक नाका सोड येता. तांचो एकच प्रश्न आसता सगळ्यांचो की ते गेली 23 वर्सां आमी अहवाल धाडीत आसात, स्क्रुटनी चालू आशिल्ली. आयज 23 वर्सां उपरांत स्क्रुटनी खंय तरी कंप्लीट जाल्ली आसा, सगळे पेपर वर्क जाल्ले आसा आनी आज आरजीआय समाधान जाल्ले आसा. आरजीआयचे समाधानकारक जे सगळे आमी केल्ले आसा तरी देखून अजून कितें जायना आनी हेची रिप्लाय आमकां दिवपाक खूब कठीण जाता. आमी भाजपा भितर आसात, पक्षाचे उपाध्यक्ष आसात, माझे उपमुख्यमंत्री काम करतात, सगळ्या पक्षाच्या भितर आमी अनेक पदाधिकारी आसात आनी सरकार आमच्या दोन्ही कडेन सरकार आमचो आसात. पूण आतां सगळें जालें आसतना कित्याक जायना अशें लोक जेन्ना प्रश्न करतात तांकां रिप्लाय दिवपाक आमकां जायना. पयलीं आमची कशें जायी की स्क्रुटनी चालू आसली, स्क्रुटनी चालू आसा कितें ते आमचे कडेन मागतात आमी तांकां दितात पेपर वर्क आमी चालू आशिल्लो. आयज खंय तरी कंप्लीट जाला, टोटल कंप्लीट जाल्लो आसा. 23 वर्सां उपरांत कंप्लीट जाला, 6-7 अहवाल जाले, सगळे त्रुटींचे निवारण केल्ले आसा तरी देखून कित्याक जायना. ताका लागून आमी आरजीआयचे मिनिस्टर म्हळ्यार देशाचे गृहमंत्री त्यांचे जात तितले बेगीन त्यांचे अपॉइंटमेंट घेवचे आनी आमचेर हो अन्याय जाल्लो आसा तो आमच्या समाजाचो सगळ्याक लोक मानतात आमचेर अन्याय जाला म्हणून तो अन्याय दूर करपा खातीर जात तितली बेगीन अपॉइंटमेंट घेयात आनी आमकां न्याय दियात अशें सांगपा खातीर आमी येयल्ले. सध्या तुमकां प्रेसिडेंटा कडेन कितें आश्वासन मेळ्ळां? ना अध्यक्षाचे पयलीं पासूनय आमकां सपोर्ट आसा. आतांय ते म्हणला आपले पर्यंत सुद्धा मुख्यमंत्री आपूण प्रयत्न करतले, आपले पर्यंत हेजे पार्टीचो अध्यक्ष नात्यान सुद्धा आपूण जे शक्य आसा ते करतलो आनी आपलो प्रयत्न आसतलो की आपूण जाता तितले बेगीन अपॉइंटमेंट घेवपाक आपले सहकार आसतले. सीएमा कडेनय आपूण उलयतलो, आमी दोग जाण मेळोन आमी ते कितें करपाचें करतले. सध्या नेक्स्ट स्टेप कितें तुमचो आतां इतलो? नेक्स्ट स्टेप्स आनी आमचे चालू आसता स्टेप आमी चालू हेल्ले आसा. म्हणजे आमचे प्रत्येक आमी गेली 23 वर्सां जे कितें फुडले स्टेप मारीत आसात. पण आतां आमी कितें जाता आतां एक भुरग्यां भितर आक्रोश निर्माण जाल्ले आसा. पयलीं आमी भुरगे थंड कितें रावप, अजून आमचे स्कुटीन आसा. कसली वस्तू जेन्ना स्टडी करप आसता तेन्ना आमच्यान फोर्स मारूंक मेळना कित्याक आमकां 8 मार्कान फोर्स मारपा नाका. पूण आतां स्टडी करून आमी त्या स्टडी भितर पास जाल्ले आसात. आतां फक्त आमकां खंय तरी राजकीय हेतू भितर खंय तरी आमकां एक बरें पावल मारूं म्हणटा अशें हे आमकां आमचो रायट जो आसा, आमचो अधिकार हो एक्चुअली. कित्याक अधिकार कित्याक म्हणटा हो की धनगर समाज हो सगळ्यांतले पयलीं जावंक जाय आसलो. पूण तेज्या उपरांत 3 समाज जाले तांकां सुद्दां आमी कांय म्हणनात. आमचेच भाव ते आमी सगळीं म्हणला गांवको वेदांतले 3 जागे भाव इनपूट जाले, एक आमी उरले आज न्हू फाल्यां आमी जातले. आमी तांकां केन्नाच म्हणला की ते कित्याक जाले, धनगर पयलीं जावंक जाय आसलो पूण ते कित्याक जाले अशें आमी केन्नाच म्हणला. ते भावूच आमचे. आतां सुद्धा पॉलिटिकल रिजर्वेशनचो प्रश्न आसा तेन्ना सुद्धा आमचो तोच स्टँड तांकां मेळपा जाय. तांचो अधिकार गेली 23 वर्सां पयलीं तांकां एसटी मेळ्ळे पण आतां तांकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळपा जाय. हो वेगळो भाग. काय खातीर दर्जो मेळपा जाय न्हू. आमची भुरगीं बाळां आतां पळयत आसात, आमच्या भुरग्या बाळाक प्रत्येक खातीर ते वंचीत आसतात. कोणाची प्रमोशन जायना, कोणाक ऍडमिशन जावप जायना, कोणाक नवी जॉबाची ऑपॉर्च्युनिटी आसना. तीच जर आमकां आरक्षणाचो जर सपोर्ट मेळ्ळो आज भुरगे आमचे आनी खंय पावपाचे. पूण खंय तरी 23 वर्सां आमी फाटीं उरलात आनी फाटीं पडची न्हू. कित्याक आज आमची स्क्रुटनी कंप्लीट जाल्ली आसा ही विनंती करपाक आमी अध्यक्षा कडेन येयल्ले आसा. भुरग्यां भितर इतले आक्रोश निर्माण जाल्लो आसा कित्याक भुरग्यांक थांबोवपा नाका सोड. आतां भुरगीं सामकी वेगळी भुमिका घेवपाची तयारी आसता, वेगळी भुमिका घेवपाचे. तांकां अक्षरशः सगळ्यांक आमी तांकां कन्विन्स करतात आनी सांगतात की बसा इतली वर्सां आमी कळ सोंसल्या, गेली 23 वर्सां आनी एक 2-3 म्हयने तूं सोंसा. आमकां सीएमआय आमकां प्रॉमीस करीत आसा, पार्टीचे अध्यक्ष प्रॉमीस करीत आसा, बाकीचे आमी ट्रायबल लिडर प्रॉमीस करीत आसा. सगळे आमकां फॉर आसात. खंय तरी आमकां न्याय मेळटलो अशें आसा आसा आनी तरी पूण तुमी वेगळी भुमिका घेयनाका अशें आमी तांकां कन्विन्स करीत आसा अजून. पूण खंय तरी एक कितें परत करतले हें आमी अध्यक्षाक आमची व्यथा सांगत की आमी कितें सांगतले भुरग्यांक सांगपा नाका सोड जाता. खंय तरी आमचो अन्याय जाल्लो आसा तो जाता तितले बेगीन दूर करा हें आमी रिक्वेस्ट केल्लें आसा. तुम्ही पळयतात GNH. माजी, आपको ना सरप्राइज देना था. इन्होंने अपना ट्रांसफर यहाँ करवा दिया है. हाँ माँ. और अब जाके मुझे भी एहसास हुआ कि जिंदगी की खुशी अपने घर में है. और माँ जी, जिस किचन में पंचामृता हो उस घर में
खुशियों के अमृत की बारिश तो हमेशा होती रहती है। दादी, आज मैंने सुबह गार्डन का सारा काम पूरा कर दिया। पंचामृता, भारत की पहचान, घर घर में पंचामृता।